जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो प्राप्त जाल्लो आसा, हांव खरोखरच मांद्रे पंचायतीच्या वतीन गांवचो मांद्रेचो सरपंच ह्या नात्यान तेंचे खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि मागता हांव तेंच्या कडेन की तेंच्यांनी जे आयज ह्या पेडणेचा सामारा खऱ्या अर्थान ह्या पेडणेच्या भाशेन पेडणेच्या बोलान जे तेंच्यांनी खरोखरच आयज खऱ्या अर्थान पेडणेचें नांव तेंच्यांनी व्हड केल्लें आसा। जेन्ना युवा पुरस्कार खंय तरी मेळटा तेन्ना आपल्या भुरग्याक चालना मेळपाक फुडें खूब आपूण फुडें करतलो आनी फुडें आपली जी स्टेप आसा सगळें वाडयतलो हे आपूण ध्येय धरी आमी केन्ना फाटीं जावचे ना। आमचे युवक आयज खंय तरी भरभटले वयता खंय तरी ड्रग्सा लागून त्या पिडयेक आपलें नांव बदनाम करपाचें ना अशें आजच्या यंग जनरेशनाक अशें आपले लेखनान आपलें नांव सदां वयर काडप। तशेंच की महादेव गवंडी सुरवातीकच उलयतना सांगलें की हो जो ललित निबंधाचें पुस्तक जें आसा हें आमच्या पेडणेच्या भाशेन आसा। पेडणेची भाशा ही सगळ्या भाशेपेक्षा एक वेगळी लयजा एक वेगळी नजाकत असलेली भाशा। आमी ज्या वेळाचेर पेडणेची भाशा उलयतात त्या वेळाचेर तेजी एक वेगळी नजाकत आसा आनी ती आनी खंयच्या भाशेन आमकां पळोवपाक मेळना।